एक्सपिरियन्स हो सदांच आसता आमकां हय. घरांतल्यांचो हय. सो आमकां तेजेर मात करून जे आमची खुशी जी आसा ती आमी तांकां लागून आमी आमची खुशी आमी हे करूं शकना सो आमी ते एडजस्ट करून न्हू हय आमी थंय नाटकाक तालिमीक वयता. केन्ना तरी अशें मॅडम जालें एक दीस तरी की आतां नाटक सोडपाचें एक फाटी येयलें काय 100 फाटी येयलें जेन्ना स्क्रिप्ट दिल्ली पळय हय. तेन्नाच म्हणलें हांव नाटक नाका म्हाजे कडेन जावचें ना एडजस्ट करूंक जायना काम मागीर चेड्याचो अभ्यास सगळें पळोवन म्हाजे कडेन जायना सर हांव नाटकां येयना म्हाका इल्लोसो लास्ट बी रोल दी अशें म्हटलें हय ना तो बेस्ट रोल आसा आनी तुका टफ फायट आहा केन्ना करूं ना तो इमोशनल हांवें सद्दां हेजे पयलीं नाटकांनी काम केलां तुमी? केलां पूण स्ट्रॉंग केल्या स्ट्रॉंग म्हणल्यार एड ऑफ द फॅमिली अशें मोटें केलें हय. हे नाटकांकूच म्हाका आवयचो दिलो इमोशनल आनी म्हाका चेडूं ना म्हाका एकूच चेडो हय. आनी म्हाका चेडवाचीच आवय केली आनी अख्ख्या नाटकान म्हाका रडयलां म्हणजे आनी तुका हांवें तो लोकांक feel रडयलां कळ्ळो, आवयचो आनी खूब दुयेचो कळ्ळो कितें आसता तो खूब खूब कसो हे कळ्ळो आसता तो आनी हे नाटक करता आसतना मेन म्हणजे आतां एक जाय आसता फंड तो तुमकां खंयच्यानूय मेळ्ळो पूण कितें आसलेलें म्हणजे आतां नाटकाक तुमी आतां कार्यक्रम करपाक वयता खंयसरूय नाटक तालीम तुमी गांवांनूच करता पूण नाटक खंय तरी भायर वचोन करता गांवांनी करता तेन्ना अशें केन्ना जालां की एक पार्टी कोण येवना एका पार्टीचो प्रॉब्लेम जाला नाल्यार कितें अशें कितें केलां ना एकदांय जावना सगळीं जालीं. आमी 13 जाणां आर्टिस्ट आहा हय. पूण आमी सगळे बॅग ते खुर्ची मेरेन आमी सगळ्यो बायलो घेवन वयता हांकां ताळयो मारच्यो हे सामकें बायलांक सामकें हें ए टू दिवपाचें. झेड उदका बॉटल रिफ्रेशमेंट सगळें आमी घेवन आमी सोडता लास्ट टाइम नाटकाची स्टेज आम्ही तुमच्या स्वतः तयार केला वांगडा कोण वर्किंग कोण आसा काम करता कोण कामाक आमचो कोण आसा? डायरेक्टर आमकां फूल सपोर्ट करता दाखयता फुड्यान बसून अशें लाय तशें लाय तुम्ही बायला कामाक कोण वयता जॉब कोण करता जॉब हांव करता तें करता ते करता पूण कामा वयल्यान येवन येवन तें बी घरचें करता. करून परत नाटक हें आम्ही सगळ्यांना सपोर्टेड रावता म्हाका दिसता हें आसता बाळगिता नाटक प्रत्येक बायलेन पळोवपाक जाय नाटकाची काणी पळोवपा खातीर न्हू तर एक बायल मनशां उठोन ह्या बायलांचो ग्रूप उठोन आमी कितें करता हळदी कुकूम तयार जाली गो या गो आमी पार्कान या गो आं तेंगेल कितें गो आगो सामकी पेटली तू खबऱ्या वा 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 वालोर तुका आज तू सामकी बाळगेली तुवें राव हेंगे प्रमोशन करूया तुमगेले इंदालो वेपार घालुयात आमी तुमगेले इंदालो वेपार घालुया तू काय भियो नाका तुमगेलो अनुभव आमी दुसरे कार्यक्रमाक करूया फुडल्या एपिसोडान करूया मॅडम मॅडम सारखे बाण मारता तेंचे ती हांगा आस्त बाळगूंक बसल्या तू आस्त निवयता तेंची तू म्हणटा पूण दिल्ली गेल्या ती एपार येयली आतां तिका कोणीय पळयतलो खंयच्यानूय तुजी आस्त बरी आसा तिजी आस्त बरी आसा हेंच चुकता आमचें आमी कितें म्हणटा तेंगेलें कितें आमी दिल्ली वचोन येयले ती आतां फॉरेना वयतली घरा बसलेले कडेन आवय देवा द्या चारा चुरू झाडा तुरू फारात फार आदोगात एक तू घे एक हांव घेता तीन पोस्ट लावया हेवटेंतल्यान तेवटेंतल्यान एक दोतोर तू हय सारकें आस्त बाळगिता आ सातवो आठवो पॉयंट आस्त बाळगिता आस्तूच निवून उडोवपाची 150 लोक गेले म्हणल्यार कितें गो तुमी कितें गो तुमगे कितें गो ते 150 आमी 150 गेल्ली मगो आमी हांगा गेल्ली मगो आमकां एक्सपिरियन्स आसा मगो तुमगे कितें गो हीच आसता आमी तुमचे हांव मागता इंदालो ना तुमगे नाटक आमी सगळें शूट करुया आनी इंदालो एपार घालुया हे 150 लोक खंय गेल्ले ते सगळे आमी करुया हांव मागता इंदालो एपकारां कडेन की आमचो नेक्स्ट एपिसोडाक तुका हांगा बसयता हांव जालें आमी 2 वरां कार्यक्रम करुया वालोर राव तुजो आनी म्हाजो कार्यक्रम रविंद्र भवनाच्या भायर 2 वरां भायर विचार बसया थंड बस तेंगे आस्त निवपा लागली तेंगे कितें आहा तितले बटाटवडे
अर्बन डे वुमन डे पळय हीच आमी 8वो 9वो 10वो पण हांगा सोडलो नाटक खंयचे गो डान्स करता गो आमी आनी तूं ह्या वयाचेर म्हणटा आपूण वयर वयता म्हणटा आस्त ती बाळगिता तू म्हणटा चलता भोंवता वयर वयता म्हणटा देवा सायबा वालोर तुका वालोर आणि तू तिकेट काडटा तिका पळय गुलाबी साडी आणि लाली तुमगेलो कार्यक्रम आमगेले इंदालो येवपाचेर तुगेलोच कार्यक्रम हे तुजो म्हाजो आनी हिजो 3 जाणां बसोया मिल बेटेंगे 3 या करुया आमी सामकें लोटलीकर भाऊक मात सांग मातशें 5 वरां कार्यक्रम करुया पिक्चरूच करून उडोवया तुगेलो डान्सूय दवरुया आमी काय टेन्शन घेवं नाका तूं डान्स कसलो करतली डान्स कसलो थंड जा आदोगारान सोमते आपले काडलो टॅप काडलो नंबर 5 जातलो आमी नाका पायऱ्यो चडया नाका थंड राव 20वो पॉयंट जालो आनी तुमकां जाय एन वॉट एन नथींग तू वयर वचपा आस्त काड नाका ही पळय आस्त सामकी जिती आहा ती डान्स करता तूं म्हणटा वयर वयता म्हणटा आनी तूं रडटा हांगासर येदो व्हडलो कार्यक्रम जावपा आसा आनी आवय देवा 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 आमी हेका लागून म्हणटा बायलां देवा जशी तुगे प्लास्टिकची फाती आहा मुगो आणि 4 वर घेवया यांची आता हे नाटक करता आसतना मॅडम म्हणजे आता हे नाटक एक आता ह्या पातळेचेर पावला ह्या लेवलाचेर पावला आनी सगळे कडल्यान तुमकां लोक पळयतले अशें आतां तुमच्या घरांतल्यांचो रिस्पॉन्स कितें आसा फॅमिलीक अशें दिसता की आमकां दिसतालें तुमी गांवा मेरेनूच नाटक करतलीं हय फर्स्ट आमी रवींद्र भवनात शो केलो पयलीं स्टेजीर केलो गांवांक हय बरें जालें लोकांनी खूब आमकां ताळी मारल्यो प्रवेशा लोक उठून ताळी मारताल्यो नाटक सोंपलें काय सगळ्यांनी हात दिला हेजो शो जावं जाय तुमी गांवान भोंवून करा कित्याक लोकांक मना भुरग्यांक मना हे विचार वचों जाय हय आनी मेन म्हळ्यार खूब नाटक अशें खूब टचफुली आहा एक आवयन पळय सारकें आसा एक भुरग्यान पळोवं जाय जे भायले आसा खरेंच तुमी नाटक पळया खरीच तुमी रडटले आमी सुद्दां आमचो प्रमो पळोवपा येयले तेन्ना आमी ढसा रडले हांगा आमचे कडेन उलोवपा शब्द नाशिल्ले नाटकाची स्टोरी रिवील करिना हय इंडालो एप डावनलोड करपाक नाटक पळोवपाचें कळ्ळें तुका तेन्ना आमकां नाटक आसात पूण हेवूय नाटक आसा रवींद्र भवनात शो केलो तेन्ना तिकेटी आमची पयली 4 दीस नाटक आसचे पयलींच आमचें हावसफूल जालें नाटक हावसफूल जालें. हावसफूल जालें मागीर आनी मेन म्हणल्यार कितें जालें आमी सगळ्या नाटक आमी भोंवून सेल्फ हेल्प ग्रुपां बायलांक लागीं केलें नाटक खरेंच पळया भुरग्यां खातीर बरें आसा भुरग्यांक घेवन येया हय. भुरग्यां खातीर जाल्यार आमी हाफ टिकेट दिता तुमी फूल टिकेट करा भुरग्यांक हाफ दिया अशें करून सगळ्यांक हाडलें जालें कितें सांखळे नाटक दवरलें सांखळेकारां टिकेटी मेळना आं तेंच्यांनी म्हटलें कितें बिचोलेकारां येवन हांगा नाटक केलें आमी नाटक पळोवपाचें ना सांखळेकारां टिकेटी ना परत शो दवरलो तो हावसफूल जालो आं कंटिन्यू एकूच म्हयने 2 दवरले एक 7 तारखेक एक 21 तारखेक दोनी हावसफूल जाले शो आमचे हय खूब रिस्पॉन्स मेळ्ळो मागीर गांवान आमचे 14-15 शो 15 शो जाले जाले. हय. मागीर आमकां विंडोलेच्यान येतगीर ऑफर येतगीर तेजे फुडें आमी शो करूं ना कित्याक तेंकां आतां मेळटा आमचे एपाळ दिसतले. एपाळ दिसतलें न्हू Direct करूच दिसतलें फायदो हय तेजे नंतर आमची दुसरी नाटकां येयल्या पळय ती आमी चालू आसा हें चालू ना आनीवूय नाटकां करता हय आसा चालू आसा आमची ताळयो कंटिन्यू मारच्यो आतां तूं काय मारया ताळयो दुसरोय शो आमी शाळा पडली तो बीन केला पूण हे नाटक आतां आसात ह्या नाटकान आतां जो मेल कॅरेक्टर घेतलो तुमी फिमेलाक तुमकां खंयच दिसलें ना की आमी चेड्या भुरग्याक असो उबो करपाचो म्हणून ना आमकां खंयच दिसना की आमी मेल कॅरेक्टर हाडुया ना आमी स्टार्टींग सुद्दां करतना बायलांक आमी एक्चुली ग्रूप फॉर्म करचे पयलीं आमी एक आमच्या धालाचो जो प्रोग्राम आसता पळय हय. तो ल्हानशे बेश्टे प्ले केल्लो हय थंयसून आमी त्याच वर्साक अशें डिसायड केलें की आमी एक नाटक करुया हय आनी हेच्या पयलीं आमचो गुरू एक चेडूं आसलेलें प्रांजल मराठे हय तेजे कडल्यान आमी 2 वर्सां नाटक केलीं हय. 3 वर्सां हय चवथी वर्सा आमकां नाटकाक तें मेळोंक ना हय तेजे प्रॉब्लेम आमचे सेटींग जायना जालें मागीर जो आमकां दुसरो गुरू आमचो नितीन सर हय तेणी आमकां त्या नाटका वरसून जे ह्या स्टेजीर पावयला हो प्रोसेस हय तेजे शिवाय आमचें नाटक न्हू आनी तेजे शिवाय आमी न्हू ना. आमी आमचो पयलीं आनी नाटक आतां आमी म्हणटा की नाटक लोकांनी पळोवपाचें
तुमी तांकां गुरूक हें करताच पूण नाटक लोकांनी पळोवपाचें. आतां स्टोरी सगळे कडेन आसा हें आसा. नाटक फूल स्टोरी आमी तांकां रिवील करुया नाका. कित्याक पळोवपाचें अशें दिसता तुमी सांगा पळया मातशें. नाटक पळोवपाक जाय म्हटल्यार ही घरातली स्टोरी आसा हय आणि प्रत्येक बायलाची आणि जे चेडू भुरगे जल्माक येता हय त्या भुरग्याची. हय सो तेका लागून हे प्रत्येक बायलांनी आणि प्रत्येक चेडवांनी हय हे नाटक पळोवचें म्हणजे बायलांचे सगळे आधारीत आसा. आसा. आनी हे नाटक आमी पळयतले जाल्यार आमी विंदालो एपा वयल्यान पळोवपाक आमकां मेळटा. आनी बाकीचो जो क्रू आसा तांकां हांव मातशें आपयतां येयल्या ती वयर चडनाशिल्ली मातशी सोडप ना. ताळी मारा तेंच्या खातीर. मॅडम मॅडम लास्ट एक डान्स करुया आनी घरा या. तूं कांय टेन्शन घेवं नाका. ती अशी या फाटल्यान. सो अशें बरें दिसता आमी वुमन्स डे करता. बायलां प्रत्येक क्षेत्रान फुडें आसा. प्रत्येक क्षेत्रान. फक्त आमकां गरज आसा ती एकामेकाच्या तेक्याची. एक बऱ्या शब्दाची. आस्त बाळगिता म्हणटा प्रत्येक महिला न्हू प्रत्येक मनुष्य जेन्ना एक चली सुद्दां आसता ती जाणटे जाता फक्त एक आस्त बाळगिता. कितें तरी एक आस्त बाळगिता आनी कितें तरी तेज्या काळजान आसा. हें नाटक तुमी एपार वचपाचें आनी पळोवपाचें.